हय, तुमकां खबर आसतली की आमचो वास्कोचो सप्ताह हो एक वार्शीक इव्हेंट आसता आनी ते सप्ताहाच्या निमतान फेरूय भरता. आतां फेर ही 7 दिसां खातीर आसतली जी ह्या वर्सा 30 जुलयाक स्टार्ट जाली आनी ती 5 ऑगस्टाक ती कन्क्लूड जातली. आतां आमी ज्या वेळाचेर ही फेर वास्कोची ही फेर ही आमच्या मार्गांव म्युनिसिपालिटीक एक रेवेन्यू हाडपाचो एक वन ऑफ द एक स्त्रोत म्हणजे एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ऑफकोर्स आमी सिवीक फेसिलिटीज प्रोवायड करतात. एवरी इयर आमचे सिवीक फेसिलिटीज कश्यो बऱ्यो दिवच्यो हाजेर आमचो कटाक्ष आसता. तुमकां एक खबर आसतली की फाटल्या वर्सा एक इन्सिडंट जालो गोंयांत. त्या वयल्यान आमचें एक लर्निंग जालें आनी लर्निंगा वयल्यान आमी ह्या कंप्लीट फेराचो आमी 20 कोटीचो इन्शुरन्स करून घेतलो. आनी ऑफकोर्स वी पास डावन दॅट प्रिमियम पेमेंट डावन टू द स्टॉल ओनर्स आनी तांचे कडल्यान आमी डिफरेड पेमेंट म्हणजे 100 रुपया प्रत्येक कडल्यान घेवन आमी ते फूल इव्हेंट आमी कवर केलो. तशेंच जेन्ना आमी ह्या स्टॉलाची पब्लीक नोटीस त्या वेळाचेर दिल्ली त्या वेळाचेर आमी प्रत्येक हाचे स्टॉलाची सायज कितली आसतली त्या प्रमाणे आमी पब्लीक नोटीस दिल्ली. रेटी स्पेसिफाय केल्ली. रेटा प्रमाणे 1,500 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आनी ताच्या भायर तांचे सॅनिटेशन फी म्हणून 1,000 रुपया घेतिल्ले. आनी चडांत चड एका मनशाक 3 स्टॉल आसतले हे पब्लीक नोटीसीन आमचे क्लियर आसा. उपरांत मागीर फर्निचर वेंडर्स आसा तांची एक स्पेशल वेगळी रेट आशिल्ली. सो एवरीथींग वॉज इन ब्लॅक एंड व्हायट. सो हे नोटिसे प्रमाणे and this notice is issued by the municipality signed by myself as well as chairperson. So जेन्ना आमी हे स्टॉल जेन्ना आमी पळय फी घेवपाक लागले पळय त्या वेळाचेर म्हणजे तांचें एक म्हणणें आशिल्लें स्पेशली खाजें विकतात पळय तांचें की आमकां तुमी हो रेट धरूंक जायना. आमी जे पळय हेज्या पयलीं जे रेट आमी ज्या पद्दतीन पे करताले त्याच पद्दतीन आमची रेट तुमी घेवपाची. सो तुमकां एक सिंपल एनालॉजी दिता. एक खाज्याचो मांड सपोज अलॉंग रोड सायड 8 मिटर आसा आनी रुंदाय सपोज ताजी 4 मिटर आसा जाल्यार ताजी एरिया जाता 32 स्क्वेअर मिटर आनी 1,500 रुपया ह्या रेटीन ताजी एमावंट जाता रेंट एमावंट जाता 48,000 रुपीज. ते कितें म्हणटात अलॉंग रोड सायड जी पळय लेंथ आसा म्हणजे 8 मिटर ती आमी 1,000 रुपया रनिंग मिटर ह्या हिशोबान 8,000 रुपया आपूण ते भरतलो. आतां 48,000 should have been the actual amount and 8,000 is the what they are paying. So difference is of 48,000. So 8,000 उरले खंय आनी 48,000 उरले खंय. सो तांकां डिस्कावंट जो पळय दिवप जाता तो 84% आसा. आतां हें जालें एक एग्जांपल तुमकां दिलें हांवें. आतां हें एग्जांपल आतां जर आमकां जर टोटल स्टॉल्स जर पळोवपाक वचत जाल्यार कांय न्ही म्हटल्यार 17 ते 20 स्टॉल्स खाज्याचे आसतात. सो एका स्टॉलाक जर 40,000 रुपया अशें आमी धरले जाल्यार ऑलमोस्ट हांव 17चोच हिशोब धरतां. देन इट कम्स टू समवेअर अरावंड 7 lakhs. 7,86,000 तशें जाता. सो 7 lakhs सुमार आमकां हेजे शॉर्टफॉल जातले म्हणजे रेवेन्यूचे शॉर्टफॉल जातले. सो काल म्हजे कडेन म्हणजे जेन्ना म्हजे म्हऱ्यान ते डेलिगेशन आयलें तांचें सो तांकां सांगलें हें पळय ही पब्लीक नोटीस आसा. सो दीस इज वॉट यू स्टँड फॉर आनी ह्या नोटिसीच्या भायर कांय आमी काबार वचूंक शकना बिकॉज आय एम बावंड बाय दीस पब्लीक नोटीस. सो उपरांत तांणी इशू वयर हायर लेवलाचेर व्हेलो. मागीर काल विधानसभेनूय बी हे मॅटर आयिल्ले आनीक मुर्मुगांवचे MLA संकल्प बामणकर आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार तेय बी ह्या मॅटरान हायर लेवलाचेर उलयले. आनीक उपरांत मागीर ऑनरेबल CM साहेबांनी बी तांचे सांगप जालें की पोरू जशी पळय रेट चार्ज करताले पळय त्याच रेटीन तुमी चार्ज करात म्हणून. आतां हे हायस्ट लेवलाचेर अशें आमकां अशें डायरेक्शन जेन्ना पळय म्हणजे सांगप जालें त्या वेळाचेर वी वील स्टीक बाय द रेट वीच वी चार्ज लास्ट इयर. सो सद्याक आतां तुमकां रेवेन्यू गॅप जो आसा म्हणजे अरावंड 7 lakhs इज द रेवेन्यू गॅप
How much, because municipality is the self-generate, the income generate करपी body, how much difference does it make actually? पळयात हांवें पयलीं सांगलें त्या भशेन की वास्को सप्ताचे रेवेन्यू हो एक वन ऑफ द आमचो लार्जस्ट चंक इन द रेवेन्यू एन्युअल रेवेन्यू. सो ते रेवेन्यू भितर पोरूं कलेक्शन आशिल्लें ओनली आउट ऑफ दीस इज 1 crore and 12 lakhs समथींग. सो एक्झॅक्ट अमावंट मायनस करी जाल्यार कितें तो 1 crore 5 lakh कितें तरी जाता दिसता. सो दॅट्स फायन. सो हो जो रेवेन्यू गॅप जो आसा तो ब्रीज करपा खातीर आमकां हेर जे पळय रिसोर्सीस आसा थंय आमकां कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटलें.